आतां आमी लेवी शास्त्रांतले 26 नियाळ करुया. वोड 7 हांव वाचतां. ह्या भागेंतल्यान आमी शिक्षण घेवया आतां. जोरी आमी सर्वेस्पराचे इच्छे पोरमाणे जियोत जाल्यार आमी फलादीक जातलीं. दुसरें म्हटल्यार कोणाकूच भियेनासतना आमी जिवीत जियेतलीं. आनी तिसरें म्हटल्यार आमी जोयतीचें जिवीत जियेतले. लेवी शास्त्र 26 वोड 7 आनी 8. तुमी तुमच्या दुस्मानांक धांवडायतले. तुमच्या तोरसादीन तांचो जीव वयतलो. तुमच्या मदें 5 जाण शेमोर लोकांक आनी शेमोर 10,000 तुमी मारतले. आनी तुमचे दुस्मान तुमच्या तोरसादी वरवीं मरतले. सर्वेस्पराचें उतर आमी आयकत जाल्यार सर्वेस्पराचे इच्छे पोरमाणे आमी जिवीत जियेत जाल्यार सर्वेस्पोर आमचे तांय बासावणी दिता, तुका बेसांव दिता आनी तें जावन आसा हें. तुज्या दुस्मानाचो तुवें भिवपाची गरज ना. तुज्या दुस्मानाची भिरांत तुजेर आसची ना. दुस्मानाच्या भिरांतींतल्यान हांव तुका सोडयतलो. आयज तुमच्या जिवितांत, ओत्मीक प्रवासान, तुमच्या कामांत, तुमच्या शिरवेशेन, तुमच्या घरान, तुमच्या व्यापारान भरपुरेची जी बेसांवां आसा ती पळय आडोन उरल्यान तीं. तांचो दुस्मान सादारण आसा आनी आमचे दुस्मान सगल्यांचो एकूच जावन आसा. तो जावन आसा सैतान. आमी बेसांवान भरची म्हूण ताका पसंद ना. आमी फलादीक जावची म्हूण ताका पसंद ना. आमी जोयतीवन जिवीत जिवची ताका पसंद ना. सर्वेस्पराचे इच्छे पोरमाणे आमी जिवीत जियोवपाक ताका पसंद ना. आमी सदांचे जिवितान आमचें मागणें करप आनी सर्वेस्पराचे हाजीरपणान येवंक आनी आमी सर्वेस्पराचे इच्छे पोरमाणे जिवीत जियोवपाक ताका एकदम पसंद ना. आनी त्या पासत आमकां दूख दिवच्याक सैतान आमचो अपमान करूंक, आमची निंदा करूंक आनी आमी जी कोशीश कोत्ता पळय तातूंत आड घालूंक, आमी ज्या मार्गार चलता पळय तितून आडको हाडूंक, आमी ज्या वावरांत आमकां जोयत मेळटा तें बिगोडच्याक सैतान कोशीश करीत आसता. आनी ताचे हे कोशीश करपाचे वाटेन थिंगा तो तुज्या इश्टांक, तुज्या फामिलींक, तांकां सगल्यांक तो उजार कोत्ता. तूं जो एक काम कोत्ता पळय तुजे बरोबर जे वांगडचे आसा पळय तांच्या वरवीं पासून ताचें अशें करूं येता. तुमच्या जिवितांत जी तुमकां बेसांवां मेळपाची आसा पळय तीं बेसांवां तुमचीं वो तुमचो जो अधिकार आसा, तुमचें जें जोयत आसा तांचे म्हणून तो कोशीश कोत्ता. पूण सर्वेस्पोर आमच्याशी तो अशें म्हणटा, जोरी तर तुमी हांव सांगता तें आयकत आनी हांव सांगता ते पोरमाणे तुमी करीत जाल्यार तुमी सुरक्षीत आसतलीं. तुमी शांतीन तुमी जिवीत सारतलीं. तुमचे भितर दुस्मानाची भिरांत आसची ना. हेंच तर हांव तुमचे लागीं आंवडेतां. आमी ह्याच भाशेचें जिवीत जियोंक सोदतांव. खुशालकायेन जिवीत जियोंक सोदतांव. भियेनासतना जिवीत जियोंक जाय. कसलेंच हार आमचे थिंगासर आसूं उपकारना. शेणो नासतना, सोकलां पडो नासतना, दुबाव दवरिनासतना असलें जिवीत आमी जियोंक जाय. आमी ज्या भाशेन आंवडेता त्याच भाशेन सर्वेस्परी आंवडेता. जावं तो साऊल ओ जावं ते साऊलचे सगले सोल्दार. गोलियता विशीं पळय ताणें आयकोन ताणें सगले ते सारकेच भियेले. ते कडकोडटाले. आतां आमी पळोवया. पयले सामुएलाचें पुस्तक 17 वोड 4 आनी मागीर 8. फिलिस्कारांच्या राजांतल्यान गोलियत नांवाचो एक मनीस थंयसर आयलो जो गात शारांतलो आसलो. ह्या मनशाची लांबाय 3 मेत्रां वयर आसली. ताच्या माथ्याक एक पितूळचें तोप आसलो आनी आंगाक पितूळचें आंगोस्त्र आसलें आनी त्या आंगोस्त्राचें वजन 57 किलो आसलें. वोड 8 गुल्यात उबो रावलो आनी इस्रायलकारांक बोबा मारूंक लागलो, तुमी थंय कितें कोत्तात? झुजाक मांडोवन रावल्यात. हांव एक फिलिस्कार आनी तुमी साऊलाचे गुलाम न्हय. तुमचे मदें कोणाक एकल्याक्की वेंचून काडात आनी जोरी तर तो म्हजे वयर जोयत घेयत जाल्यार आमी तुमचे गुलाम जातले आनी जोर हांव ताका जिवो मारत जाल्यार तुमी आमचे गुलाम जातले. आयज इस्रायलकारांचे फौजेक हांव आव्हान दितां, म्हजे सामकार
उबो रावंक तुमचे मदलो कोण एक तरी सोदून काड, जाल्यार आमी एकामेका लागीं आमी झगडटले आनी आमी अशें झूज करून ह्या भाशेन ते फिलिस्टकारान तांकां अशें म्हटलें. ताची उतरां आयकोन साऊल आनी ताचे सांगाता सगळे आसले पळय ते भितरल्यान सारके भिले, तांचेर आकांत आयलो, सारकेच भियेले. ताजो ओड तुमी जाणाव म्हटल्यार ते सारके भियोन कांपोंक लागले. पूण सर्वेस्परान म्हटलें, जरी तर तूं हांव सांगता तें आयकत जाल्यार तुमचे दुस्मान तुमच्या सोर भोंवतणी दिश्टी पडसून पडचे नात. तुमच्या दुस्मानांक पळोवन तुमकां भिरपाची गरज ना, गाबोरपाची गरज ना. हांव तांकां तुमच्या मुखारल्यान धांवडायतलों. जरी तर तुमचे लागीं थिंगा 5 सैनीक आसत जाल्यार हांव 100 लोकांक धांवडायतलों. आनी जरी तर म्हजे लागीं 100 आसत जाल्यार हांव 10,000 लोकांक धांवडायतलों. आतां मातशें चिंता, सर्वेस्पर कितें म्हणटा हांगा? फकत 5 लोक. 100 लोकांक धांवडोवपी तशें जातले. जरी तर 5 लोक आसत जाल्यार चालते भाशेन 5 लोकांक धांवडोंक जाता. जरी तर ते चड बळीश आसत जाल्यार तांकां फकत 10 लोकांक धांवडोंक जाता. सर्वेस्पर पूण हांगा कितें म्हणटा? हांव तुमकां इतलो बळीश करतलो पळय, तुमी फकत 5 लोकूच. वय, 100 लोकांक धांवडायता पळय तशें करतलो. म्हणल्यार एकलो 20 लोकांक धांवडायतलो. आनी 100 मेळोन 10,000 लोक धांवतले तशें हांव करतलो. म्हणल्यार 100 लोक 10,000 लोकांक आनी 5 लोक 100 लोकांक ते धांवडायतले. म्हटल्यार 20 टायम्स. म्हणल्यार हांव तुमकां 20% तितलें सुबेज गोठाय दितलो. हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदतां, हें सर्वेस्पर तुमच्या कडच्यान आंवडेता. आतां आमी साऊलूक पळयता. तो पर्यंत त्या दिसांनी पळय इस्रायली लोकां मदें साऊल सारको एकदम लांब आसलोलो. साऊल जेन्ना पळय उबो रावतालो पळय, इस्रायली लोक फकत तेज्या खांद्याक पासून ते थिंगाच पावताले. शाऊल इतलो लांब आसलो. आतां पळय हो इतलो लांब आसलो पळय, ताकाच आतां एक दुस्मान मेवता, ताचें नांव गोलियात. तोय लांब आसलो. आनी ताचे विशीं पवित्र पुस्तक म्हणटा, पळयात तेजे कितले तो लांब आसलो. आनी तो इतलो लांब आसलो, पवित्र पुस्तक म्हणटा 3 मेत्र. तुमी सोजमली काय? 3 मेत्र. इतलो लांब आसलो. पूण शाऊल गोलियाताक भिता, दुस्मानाचो मुखामोळ करिना. सर्वेस्परान कितें म्हणलें तुमी जाणा? जरी तर तूं हांव सांगता तें आयकत आनी हांव सांगता ते भाशेन तूं करीत जाल्यार तूं तुज्या दुस्मानाक धांवडायतलोय. तुमचे 5 लोक 100 लोकांक धांवडायतले आनी तुमचे 100 लोक 10,000 लोकांक धांवडायतले. सर्वेस्परान म्हणलें, तुमकां हांव इतलें बळ दितलो. जाल्यार साऊल हिंगासर कित्याक भिता? साऊलाचे सांगाता आसले पळय ते लोक कित्याक भिले ताचें कारण तुमी जाणाव. साऊल सर्वेस्पर कितें सांगता तें आयकोनासलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर साम्युएला कडेन पावलें. हांवें साऊलाक राजा करून हांव दुखोवला, कित्याक साऊल हांव सांगता पळय तें करिना, आपल्याक जाय ते भाशेन कोत्ता. सर्वेस्पर म्हणटा, हांव साऊलूक राजा करून हांव दुखोवला, कित्याक तो म्हाज्या फाटल्यान आतां चलोना. आनी साम्युएल रागान भरलो आनी आख्खी रात सर्वेस्पराक प्रार्थून मागोंक लागलो. सकाळीं उठोन पळय तेन्ना साम्युएल साऊलूक मेळोंक गेलो तेन्ना साऊलूक अशें म्हणलें, सावन कार्मेलाक आयलो आनी थिंगासर आपलो ताणेन एक मुर्ती केल्या आनी परतोन तो आतां गिलगाल गेला. उपरांत साम्युएल साऊलाशीं गेलो आनी साऊलान म्हणलें, सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर आसूं. सर्वेस्परान सांगलां पळय तितलें हांवें पुरें केलां. सर्वेस्परान सांगलां पळय तितलें हांवें पुरें केलां. साम्युएलान जबाब दिलो, तशें जाल्यार मेंढराचे रोडणे आनी गोरवांचे आंबे आपे कित्याक आयकोंक येता? हें हांव कितें आयकोतां? हिंगा कितें घडलें तें हांव तुमकां सांगतां. सर्वेस्परान साऊलूक म्हणलेलें, ते अमालेकारांक सारकोच तूं नाश करून उडय. ते अमालेकार तेन्ना पासून जिवीत आसत जाल्यार इस्रायल लोकांक कसलीच शांती मेवची ना. ते तांचे विरुद्ध सदांच आसतले. तांकां सगळ्यांक तूं मारून उडय. अशें म्हणोन साऊलूक अमालेका कडेन थिंगा धाडलो. तेन्ना साऊलू वयता आनी थिंगा आक्रमण कोत्ता आनी साऊलू तांच्या लोकांक मारून उडयता. पूण तो राजाक मारिना. तांचे मेंढरे, गोरवां आनी तांची बोरी आसता ती जनवरां ताजे सांगाताक घेवन येतात. सर्वेस्परान म्हणलेलें पळय, ताका मारात आनी ताचे सगळे मेंढऱ्यांक सगळ्यांक मारात. अमालेकारां कोणें कितें आसा पळय तें सगळें काबार करून उडयात. जें कितें आसा पळय तें सारकें तुमी सगळें सोंपोवन काबार करचें. ह्या भाशेक साऊलूक हुकूम दिलो पळय. साऊलान कितें केलें तुमी जाणाव? तांच्या राजाक मारिनासतना ताका सोडलो आनी आपल्या सांगाता मेंढरे, गाय तांकां सगळ्यांक तो घेवन आयलो. ताणें अशें चिंतलें, ही खबर कोणाकूच गोमचें ना. साम्युएल आतां जाणटो जाला, तो तर कांयच कोमचें ना.
आनी साम्युएल कांय म्हणचो ना म्हूण तो सजमलो आनी ताणें गोरवां आनी मेंढरे हाडून ते लिपोवन दवरलोले. त्याच भाशेन राजाकूय मारनासतना आपल्या सांगाता घेवन येयलो. सर्वेस्परान सगलें पळोवन अशें म्हटलें, साम्युएल, हांवें सावलूक राजा करून हांव पश्चाताप करतां, हांव चड दुखेस्त जालां. बापा, कितें जालें? सावलून हांवें सांगलां तें आयकोंक ना. तो आपल्याचे इच्छे पोरमोणें थिंगासोर शासन कोत्ता. हांव सांगता ते पोरमोणें तो आतां करिना. साऊल म्हजे लागचो पयस गेल्लो आसा. ताका राजा करून हांव पश्चाताप कोत्तां. हांव सारको दुख्खी जाल्लो आसा. जेन्ना सर्वेस्परान शमुएलाक अशें म्हणलें तेन्ना साम्युएल राजाक मेळोंक गेलो. जेन्ना साम्युएल थिंगा गेलो तेन्ना साऊल म्हणटा, सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर आसूं सदांकाळ. सर्वेस्परान जें म्हाका सांगलां पळय सगलें हांवें केलां. ह्या भाशेन सावलून थिंगासोर म्हटलें, हांवें ते मेंढरे, गोरवां, गायो ते सगळे लिपोवन दिला पळय ते साम्युएलाक कोमचे ना. तो अशें चिंतालो आनी मागीर साम्युएल येयल्या उपरांत आनी साम्युएल पळय तेन्ना सावलुशी उलयतालो पळय तेन्ना मेंढरे गोरवांचो आवाज येवंक लागलो. ताणें ताका विचारलें, ही आवाज खंयचो? हे गोरवांचो आवाज खंयचो? हो सगलो आवाज खंयचो? सावलू, तुवें तुजी चूक लिपोवपाची कोशीश केल्या. तुवें चिंतलें कोणाक कोमचें ना म्हणोन. पळय आतां थिंगा सगलीं गोरवां, थिंगा सगलीं तीं बोबाड कोत्ता. हीं सगलीं गोरवां हुंयचीं? सांग, हीं सगलीं हुंयचीं? सर्वेस्परान म्हणलें, सगळें काबार करून उडय म्हणून जाल्यार तुवें तांकां सगल्यांक हिंगा कित्याक हाडल्या? तेन्ना सावलू थिंगासोर फट मारता, हांवें न्हू, पूण म्हज्या त्या सैनिकांनी सर्वेस्पराक योद्न भेटोवच्याक थिंगासोर ते घेवन येयला. तेन्ना साम्युएलान कितें म्हणलें तें आतां आमी वाजुया. साम्युएलान म्हटलें, सर्वेस्पराक कितें मानता आपलें उतर आयकोल्लें वो ओन आनी योद्न परस आज्ञा पाळप अदीक बरें. ताचें उतर पाळप ताका बरें दिसता. साऊल शमुएलाक अशें म्हणटालो. ही सगलीं गोरवां, मेंढरे, जनवरां हांवें सर्वेस्पराक योद्न भेटोवपाक ताणें एक फटी मारली. तेन्ना साम्युएलान ताका अशें म्हणलें, आयक रे, सर्वेस्पराक योद्न भेटूनी नाका. जी कोण ताजी उतरां पाळटा पळय तितून तो आनंद घेता. ताजी आज्ञा पाळप म्हणल्यार तें भेटोणी दिता पळय ताजेकून अदीक बरें. उतर पाळप उत्तम. आतां आमी तें परतून वाचुया. वोड 22. सर्वेस्पराक कितें मानता आपलें उतर आयकोल्लें होम आनी योद्न परस आज्ञा पाळप अदीक बरें. आनी मेंढऱ्याचे चोरबे परस खालतेपण अदीक बरें. जें उतर आयकोनान पळय तेंकां विचार, हें एक पातक. देवाचेर कळपोंक म्हणल्यार एक जादू करपाचें पातक. आपल्याच वाटेन चलप म्हणल्यार कुड्ड्या देवांक भजप सारकें. सर्वेस्पराचे उतराक तुवें पाट केली देखून सर्वेस्परानूय तुका आपले विचलोल्या राजाक सोडून दिलो. तुका सर्वेस्परान सोडून दिलो. सगलें काबार जालें. कितें जालें? सर्वेस्परान तुका राजा करून तो पश्चाताप करता, तुका काडून उडयलो. तुका ताणें राजा केलो आनी तो पोस्ट ताणें तुका दिलो म्हणून तो पश्चाताप करता. ह्या मुखार ह्या देशाच्या लोकांचेर तूं ह्या मुखार राज करचो नाय. सावलून चिंतलेलें कोणाकूच तें गोमचें ना म्हूण. मेंढरे, गोरवां सगल्यांक हाडून ताणें लिपोवन धरून ताणें चिंतलें कोणाकूच गोमचें ना, पूण सगल्यांकूच गोमोन आयलें. साऊल आपल्याची वाट चुकलोलो. सर्वेस्पराची ताणें आयकोंक ना. आपल्याक जाय ते भाशेन तो जियेतालो. तेन्ना सर्वेस्परान ताका सोडून दिलो. सर्वेस्परान साऊलूक सोडून दिलो. आनी ताणें चिंतलेलें कितें, साम्युएल येवचे पयलीं हांव सगळें योद्न भेटयतलो म्हणून. साऊलान थिंगासोर कितें केलें, गाय करून पळय तें प्रवाद्यान करूंक जाय आसलें, जें याज्ञिकान करूंक जाय आसलें पळय तें साऊलून केलें. योद्न भेटोवणी ताणेंच चडयली. वोड 13 आतां आमी पळोवया. तुवें थिंगा सारकें करूंक ना. तुवें पिशेपणाचें काम केलें. तुवें सर्वेस्परान सांगलां पळय तें तुवें ताजी आज्ञा पाळूंक ना. नाजाल्यार तुजें हें राज्य म्हणल्यार ह्या मुखार सर्वेस्पर पळय तुजें राज इस्रायली लोकांचेर दवरपाचो. साऊल, पळय तुवें सर्वेस्पराचें उतर आयकूंक ना. नाजाल्यार सर्वेस्पर आख्खे इस्रायलाचेर तुजें राज तांचे लोकांचेर तो स्थिर दवरपाचो. सर्वेस्पराची इच्छा जावन आसली की तूंच राजा जावंक आसतो. सर्वेस्परान तुका राजा कसो वेंचून काडलो, पूण आतां तुजें राज स्थिर आसचें ना. सर्वेस्पराची हीच आशा जावन आसली कितें आख्खे इस्रायलाचेर तुजें राज्य तें स्थिरता पळय ती सदांकाळ आसची म्हूण.
तुमकां सोजमिकाय मेवली जेन्ना सर्वेस्पोर तुका पळय शिर्वीस दिता ते शिर्विसेन तूं मुखार सोर. त्या शिर्विसेन तुका बरें प्रमोशन जावं, त्या शिर्विसी वरवीं तुजें बरें नांव जावं, त्या शिर्विसेन तूं उंचल्या पोजिशनाचेर पावं, ही सर्वेस्पोराची आशा. सर्वेस्पोर पळय जेन्ना तुका कसलें बिझनस दिता पळय त्या बिझनसान तुवें मुखार वाडचो. त्या तुज्या बिझनसाचेर बेसांव आसूं, तें तुजें बिझनस वाडों आनी चोडों. त्या बिझनसा वरवीं तुवें जायत्या लोकांक आदार दिवंक पावों आनी जायते फामिलींक तूं एक बेसांव जावचे खातीर. आनी त्याच भाशेन त्या बिझनसान पळय चड भोंवतणी आसा पळय तें कॉम्पिटिशनाचेर उंच मुखार तुका व्हरपाक सर्वेस्पोर थिंगासोर हेंच तो आवंडेता. एक आवय जावन, एक बापूय जावन, एक बायल जावन वो एक घोव जावन तूं तुज्या कुटुंबाक एक बेसांव जावंक हें सर्वेस्पोर आवंडेता. आनी तुमचीं भुरगीं पळय थिंगासोर व्हडलीं जावन झाडां ती फळादीक जावं ही सर्वेस्पोराची आशा जावन आसा. तुमचे लागीं जें कितें आसा पळय ताजेर सर्वेस्पोर बेसांव घालूंक सोदता. तुजे वरवीं दुसऱ्यांक बेसांव जावचें, तूं एक बेसांवतो मनीस जावचो. तुज्या कामान, तुजे सेवेन सर्वेस्पोर तुजेर बेसांव घालून तुका वाडोवंक सोदता. तूं एक एक पावल मारून मुखार वचपाक आनी तुजो उपयोग जावपाक ही सर्वेस्पोराची आशा. जाल्यार कित्याक तुजे जिवितांत ते अदभूत आनी मिलाग्रीचे कामां जायना? कित्याक तुजे पळय ते सेवेन बेसांव ना? तुज्या बिझनसान पासून तुका थिंगसोर फायदो कित्याक दिश्टी पडोना? तुजे सर्विसीन पासून थिंगासोर प्रॉब्लेम कित्याक येयला? आयज नाल्यार फाल्यां तुजी शिरीस वयतली तसली परिस्थिती आयल्या. कित्याक तशें जाता? हाचे फाटल्यान कितें कारण जायत? सर्वेस्पोराचे इच्छे प्रमाणे तुवें जिवंक जाय आसलेली, पूण तुवें तुका जाय ते भाशेन जिवपाक सुरू केलें. तुज्या कामा वरवीं सर्वेस्पोराक महिमा मेळोवंक जाय आसली, पूण तूं काम कोताय थिंगा सारकें पासून काम करिनाय. तुज्या बिझनसान पळय थिंगासोर तेन्ना बेसांव जालें, तुज्या बिझनसान तुका जायते पयशे मेवले आनी तूं सगळे भितर थिंगा सेटल जावंक लागलोय. तुजे भितर एक घमंड येयलो आनी तुका जायते भाशेन वायट वाटिंतल्यान तूं पयशे जोडूंक आतां मुखार सरलाय. तुका जाय ते भाशेन तूं काम करूंक लागलोय. तुका देवाची भिरांत म्हणटा पळय ती ना, आनी त्या पासत ह्या मुखार आयज जी तुका हांवें शिर्वीस दिल्ली पळय ती हांव आतां ती काडून उडयतां. सर्वेस्पोर म्हणटा असो हांवें निर्णय घेतला. सर्वेस्पोर आयज तुजे लागीं उलयता. हांवें तुका पळय जें बिझनस दिल्लें हांव तें बिझनस तुजे लागच्यान आतां काडून घेतां. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, हांवें तुका पळय जी सोबात दिल्ली हांव थंय तुजे लागचें काडून पळय कोणाक फावो पळय त्या मनशाक हांव ती सोबात दितलों. चोत्राय दवर. त्या दिसा सामुएल साऊलूक म्हणटा, सर्वेस्पोर हेंच आवंडायतालो पळय तुजें तें सिंहासन आनी तुजें पळय तें राज तो स्थिर करपाक आसलो, पूण तुवें सर्वेस्पोराचें उतर आयकोंक ना म्हूण त्या पासत आनी तुजे इच्छे प्रमाणे तूं जेलो त्या पासत तुजें राज तुज्या लागच्यान सर्वेस्पोर काडून उडयतलो आनी तुजेकीन बरो पळय तो फावो तो त्या मनशाक हांव दितलो. पयलो सामुएल 13 आनी 14. सर्वेस्पोरान असलो एक मनीस सोदून काडला पळय जो ताज्या मोना फाटल्यान चलता तसलो. सर्वेस्पोरान ताकाच आपल्याचे ते पोरजेचेर राज करपाक येवजून काडला. कित्याक तुवें सर्वेस्पोराची आज्ञा पाळूंक ना. चोत्राय दोरात भावांनो, चोत्राय घेयात भयणींनो, आयज तुमचेर बेसांव आसता त्या पासत, हो तुमची बरी शिरीस आसा त्या पासत, तुमचो बरो पगार आसा म्हणून, हो तुमचे बरें अधिकार आसा आनी पोस्ट आसा म्हूण, जोरी तुमी घमंड करता आनी अशें म्हणटा आतां म्हाका ह्या संवसारांत कांयच उणें ना, म्हाजे लागीं बरो पोस्ट आसा, पोजिशन आसा आनी प्रॉपर्टीय आसा, ह्या भाशेन तूं घमंड करीत आनी गर्वान फुलोत जाल्यार हांव सांगता चोत्राय दवर. सर्वेस्पोरान साऊलूक राजा कसो विचून काडलोलो, पूण जेन्ना पळय तो आपल्याक जाय त्या भाशेन करतालो पळय तेन्ना सर्वेस्पोरान साऊलूक आपल्याच्या राज्यांतलो भायर काडून उडयलो. सर्वेस्पोरान ताजे कडच्यान तें राज काडून उडयलें. सर्वेस्पोराक राज्य दिवंक जाता आनी त्याच भाशेन तेच्यान घेवंकूय जाता. तो शिर्वेस दिता, बिझनस दिता, घर दिता, त्याच भाशेन फामिलीय दिता, बाट बॅच दिता, गाडयो दिता आनी सगळें तो दिता. हें सगळें दिल्या उपरांत आनी तूं तुका जाय त्या भाशेन करता जाल्यार सर्वेस्पोराक पत्तून घेवंकूय जाता. तेन्ना तुज्यान सोसूंक जावचें ना. तुजे लागीं तो काडून घेतला पण तूं अनाथ कसो जातलो आनी तुका तें सोसूंक जावचें ना. आदार नासलो पळय तसो तूं जातलोय. साऊलूच्या जिवितांत पळय अशें थिंगासोर घडलें. सर्वेस्पोर जो इस्रायलाचो जावन आसा पळय ताचे भशेन अशें म्हणटा तो एक व्हडलो सेनापती. हांव तांचे वाटेन रावन झुजतलों अशें म्हणटा पळय तो सर्वेस्पोर आतां उगी आसा जाल्यार ताजें कारण कितें? थंयसर साऊल राजा जावन आसलोलो, पूण सर्वेस्पोरान आतां थंयसर ताजें राज काडून उडयलें. हिम्मत धरून त्या दुस्मानाचो साऊल थिंगा ताचो मुखामळ करूंक पावंक ना. गोलियात थिंगासोर रावन तांकां आव्हान दितालो आनी तो अशें म्हणटालो, एकामेकाक मारल्यार थिंगासोर कितें फायदो जातलो?
त्या पासत फिलिस्तियनां कडल्यान हांव उबो रावता आनी इस्रायली कडल्यान तुमी कोणाक एकल्याक धाडा. ताजे भितर बळ आसता तसलो म्हाका शेणोवच्याक, म्हजे लागीं झगडच्याक. जरी तर तो म्हाका शेणयत जाल्यार आमी तुजे गुलाम जातले. आनी जरी हांवें ताका शेणयत जाल्यार तुमी आमचे दास जातले. जाल्यार यात. पूण एकलो बसून मुखार घेवंक ना. एकल्या कडेन बसून हिंमत नासली. म्हज्या इश्टानो, कितें कारण? थिंगासो लेवी शास्त्र 26:26 आनी 7 आमी थिंगा अशें वाचताव. तुमचे दुस्मान तुमच्या मुखार उबे रावचे ना. तुमचे दुस्मान तुमचे मुखारल्यान पयस वयतले. दुस्मानाची भें तुमचेर आसचें ना. हांव तुमकां जैत दितलो. केन्ना हांव तुमकां सांगता पळय, तुमी आयकतात तेन्ना. तुमचेर कोणाचेनूच जैत घेवंक जावचें ना. म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, आयज तुमी कित्याक शेणटाव? कित्याक तुमचो दुस्मान तुमकां थिंगासोर शेणयत आसा? तुमचो दुस्मान कित्याक तुमच्या चड बोलीश दिसता? दुस्मान तुमची बेसांवां कित्याक तो थिंगा थांबयता? आनी तुमी तुमच्या दुस्मानाक कित्याक भियेता? आयज तुमी सर्वेस्पराचे इच्छे विरुद्ध आनी ताका राग दिता पळय तसलीं, सर्वेस्पराक दूख दिता तसलें काम तुमी कोत्ता आसतलीं. वो तुमकां जें बेसांव मेवलां पळय तितून तुमी घमंड कोत्ता आसतलीं. हो तुमची ती बेसांव तुमकां मेवल्या म्हणून तुमी चड मिजाशी जाल्या आसतलीं. तुमकां मेवल्या पळय ती बेसांवां पासत तुमी सर्वेस्परा कडल्यान आयज तीं पयस वचत आसात. हो घोडेक जाय तुमी चड पयशे जोडच्या खातीर वायट मार्गांनी चलता आसतलीं, वायट कामां कोत्ता आसतलीं. घोडेक तुमी सर्वेस्परा कडल्यान पयस वयता आसतलीं. त्या पासत तुमचो दुस्मान तुमचे चड बोली जायत आसा. चोत्राय घेयात. साऊल आपल्याक जाय त्या भाशेन जियेतालो आनी सर्वेस्पराचे बेसांव ताचे जिवितांत ते शेणटालें. त्या पासत ताच्या जिवितांत दुस्मान थंय आयलो. दर एका दिसा ताजो दुस्मान ताका भें घालीत आसलो. ताजे सांगातान आसलेले पळय इतले दीस रावताले पळय तेच सोलदार, तेच भियेल्यार तेच कापून आसा अशें कित्याक घडलें? कित्याक साऊल सर्वेस्परा कडल्यान पयस गेल्लो. दुस्मानाचो तो मुखामोल करूंक पावनासलो. आनी असल्या वेळाचेर थिंगासोर एक तरणाटो सर्वेस्पराक मारता तसो थिंगासोर आयलो. गोलियात कित्याक बोबाड मारता? कित्याक थिंगा वयली घालीत आसा? आनी थंयसर थिंगा उबे आसले तेंच्यांनी म्हटलें, तुमचे लागीं ताकद आसा जाल्यार म्हजे लागीं झगडात आनी तुमी म्हाका मारात, जाल्यार आमी तुजे दास जातले अशें थिंगासोर तो म्हणटा. जेन्ना सर्वेस्पराच्या मना फाटल्यान आसलो पळय तो वो चेडो, दावीद म्हणटा हो सुन्नत करूंक नासलो पळय तो थिंगासोर फिलिस्तियनां कोण काय म्हणून जो सर्वेस्पराचे फौजेचो अपमान कोत्ता. हो ह्या भाशेन तेंचो अपमान कोत्ता. हांव ताका मारून उडयता. ताका इतली हिंमत खंयसान आयली? खंयचोच दुस्मान तुज्या मुखार उबो उरचो ना. हें बोल खंयतान आयलें? साऊल जाल्यार थिंगासोर आपल्याच्या दुस्मानांक तो सारको भियोन कांपतालो. जाल्यार दावीद बोल घेवन थिंगा उबो आसलो. आमी भिजूड कशें जियोप सर्वेस्पराक तें पसंद ना. दुस्मानांक भियोन आमी दारां बोंड करून धांवपाचें सर्वेस्पराक तें पसंद ना. कोणाचे भिरांतीक लागून तुजो मोबायल फोन बंद करून तूं थिंगासोन धांवपाक सर्वेस्पराक पसंद ना. आमी सर्वेस्पराचीं भुरगीं. आमी बोल घेवन उबे रावचीं. परिस्थितीचें मुखामोल करचें ही सर्वेस्पराची आशा. जरी तूं बरें काम करीत आसत जाल्यार तूं बोळान तूं थिंगा उबो आसतलोय. वायट काम कोत्ता पळय तो थिंगा साऊल भियेलो आनी तो कांपतालो. पूण थिंगासोर सारक्या रस्त्यार चलतालो पळय तो दावीद भियेनासतना उबो रावता आनी दुस्मानाचो मुखामोल कोत्ता. आनी तो म्हणटा हो सुन्नत करूंक नासलो पळय तो फिलिस्कार कोण जो जिव्या देवाचे सेनेक थिंगासोर अपमान कोत्ता. हें झूज सर्वेस्पराचें जावन आसा. आनी तो ताका म्हणटा तूं तोरसाद आनी बाले घेवन सर्वेस्पराचे मुखार येताय. हांव सोर पदवेदार सर्वेस्पराचे नांवान तुज्या मुखार ह्या युद्धान हांव येता. हें झूज सर्वेस्पराचें. ते तरणाट्या भितर कितलें व्हडलें बोल आसलें. ताचे भितर इतलें बोल खंयच्यान जालें? पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पर दाविदा बरोबर ताज्या सांगाता आसतालो. सर्वेस्पर कोणा सांगाता आसता? जीं कोण सारक्या मार्गार चलता ताज्या सांगाता. आज सर्वेस्पर तुज्या सांगाता आसा काय? जरी तूं सर्वेस्पराचे इच्छे प्रमाणे तूं जिवीत जियेताय जाल्यार तुवें तुजे दुस्मानाची भिरांत करपाची गरज ना. तुजो दुस्मान तुका कांय करचो ना. आतां आमी सगळीं मागणें करुया. सगळीं म्हजें सांगाता मागण्यांत भाग घेयात. वर्त्या सर्वेस्परा मोगाच्या बापा, साऊलूच भाशेन आमी पासून जायते फावटी तुजें उतर आयकवना. साऊलूच भाशेन आमी पासून जायते फावटी तसली चुकी केल्या.
गाय करून निर्णय घेतला. आमी तुका सोतोयला आनी आमी तुका दुखूय दिला. आमकां बोगसोणें दी, आमकां बोगशी म्हज्या बापा. आनीक सावलूक तुवें सोडला त्या भाशेन तूं आमकां सोडीत जालाय म्हज्या बापा. आमी आदार नासतलीं जातलीं. सावलूचो तुवें तो राज काडून उडयलो. त्या राजा कडल्यान ताजें राज काडून उडयलें. ताचो पळय तो पोस्ट, ताजें पळय तें पोजिशन तुवें काडून उडयलें. म्हज्या बापा, आमच्या सगळ्या सांगाता तुज्या व्हडता मोगान तूं आमचे बरोबर आसाय. तुजे सोंसणीकायेन तूं आमचे बरोबर आसाय. तूं आमचो चड मोग कोत्ताय म्हणून तूं आमकां तुजी मोयपास दाखयताय. आमी तुका दिनवासतांव दिता बापा. आमी तुजो मोग तो वळखोन आनी बरे भाशेन तुजे इच्छे प्रमाणें जियोपाक आमकां तूं आदार कोर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागतांव बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kukatpalli, Hyderabad 72.